पागिवून पेद्रूची पयली चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणी. आमची ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपलीं भुरगीं केली आनी असो आमकां जिवो बरवसो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हणल्यार पाड जावन नजो तोचलें, सारकें निश्कळक, कोदींच भावना तोचलें, कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केली सोडून निम्म्या काळार उगडापी जायसर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो वगत जिन्साचे उपद्रे भोगचे पडल्यात जाल्यारूय हातूंत तुमी संतोशान मुरगळटाल्यात. हे पुरी जशें विनाशी भांगार कोसाक लावन तपासतात तशें तुमच्या भावार्थाचें अदीक उंच मोल गमून येतलें आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाकाणी, व्हडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवंक ना तरी तुमी ताचो मोग करतात. आजून ताका पळयनासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून उतरां वर्त्या आनी मोहिमेन भरलेल्या संतोशान तुमी मुरगळटात आनी तुमच्या भावार्थांतल्यान उपजता तें तुमचें थारोवन तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. म्हणुया, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिन वाजता. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचलीं व्हडतीं. ताचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. सबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनांत दवरता. राष्ट्राचें दायज आपले पोरचेच्या हातांत घालून आपल्या कर्तृत्वाचो तिका बळ दाखयता. सबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपले करार आपले पोरचेक तो सुटकार दिता. आपलो करार सासनाक स्थापून दिता. पवित्र ओचित्र ताचें नांव. ताची वाखाणणी तोखता नितेकाळी. सबाब, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. केदें व्हडतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो गरीब. सर्वेस्पराक सोय. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवच्या खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणोत, जेवेशी मारूं न्हय, प्रोद्वार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणार तावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची आपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी दुडू गोरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून कोंटावलो आनी दुखाबरीत जावन कोडसरलो.
कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपले सिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून शीस थोटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेचे भिरांतान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक थोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक थारोवन मेळत? जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. नियाळा कादार. ह्या आधुनीक काळार मनीस पयशांच्या फाटल्यान धांवता. आपल्या फायद्या पासत वो पयशांचे आशेन कायदे मोडटा, श्रिश्टी इबाडटा आनी फोटिंगपणान जियेता. गरीब आनी गरजेवंतांक विसरता. आयज शुभ वर्तमानान एक गिरेस्त तरणाटो देवाच्या राजेची वाट सोडून दिता, कित्याक जेजू ताका ताचे लागीं आसलेली गिरेस्तकाय विकून दुबळ्यांक वांटून उपरांत आपलो पाटलाव करूंक सांगता. पूण तो तरणाटो अशें करूंक सोदिना. ताका गिरेस्तकायेची चड आशा आसली हें स्पश्ट जाता. जेजू सांगता, एका उंटाक सुयेच्या भिड्यांतल्यान भितर सरूंक जातलें, पूण एका गिरेस्त मनशाक स्वर्गा राज्यान पावूंक खूब अवघड जातलें. तशेंच जेजू आमचो चड आनी चड मोग करता. आमकां ताणें स्वर्गा राज्यांत जागो तयार करून दवरला. बरें जिवीत आमी जियेल्यार जेजू दिश्टी पडटलो. तेन्ना आमकां वाखाणणी, मोहिमा आनी भोवमान फावो जातलो. हें आमकां पयल्या वाचपांत मेळटा. राजकरणाचो उणें जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. पयशांक लागून मनीस कितेंय करता, कोणाच्याय फाटल्यान धांवता आनी आपल्या शेजाऱ्यांचो आनी घरच्यांचो पासून दुस्मान जाता, फकत त्या पयशांक लागून. पयशे आमकां सासणीक जिवीत दितलो काय? वो पयशांक लागून म्हजें बरें जिवीत हांव इबाडटां? मनाची चवकशी करुया. देवाचे उपदेश हांव पाळटां, गरजेवंतांक पावतां, मिसाक वेतां, पूण गिरेस्तकाय फाटल्यान हांव धांवपाची सोडून दिवंक सोदतां काय? मागणें सगळें सांडून आमी जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक घालूंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.